गोंयांत पर्यटनाक फुडार कितें? पर्यटनाचेर अवलंबून असलेल्या गोंयच्या वेवसायिकांचे म्हणणे अंदू भायल्या देशांतल्यान येतल्या पर्यटकांचो उणाव दिसून येयला. खास करून थॉमस कुकान आपली विमान सेवा बंद केल्या उपरांत हें खरपणान जाणवलां. गोंयांतल्या वेवसायिकांक आतां आस्त उरल्या ती देशी पर्यटकां कडल्यान. गोंयच्यो दर्यादेगो जरी पर्यटकांनी भरलेल्यो दिसल्यो तरी तेंच्या कडल्यान गिरायक जायना अशें तेंचें म्हणणें. वेवसायिकांच्यो हेचेर संमिश्र अश्यो प्रतिक्रिया आसात. पोरू परस अंदूचो पर्यटन मोसम गोंया खातीर मंदीचो गेल्ल्याचें दिसून येता. नोटबंदी, GST, म्हारगाय, बेकायदेशीर घडणुको, खून, बलात्कारा सारकिल्ल्या गुन्यांवांनी जाल्ली वाड आनी ट्युरिस्टांची पुलीस आनी टॅक्सीवाल्या कडल्यान जावपी पिडणूक हेका जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. रशियेंत सध्या अर्थीक मंदी चल्ल्या. तेका लागून रशियेंतल्यान येवपी पर्यटकय खूबच उणावल्यात. पूण थॉमस कूकची सेवा बंद जाल्ल्यान युरोपांतल्यान येवपी पर्यटकांचेर व्हडलो परिणाम जाल्ल्याचें सगळेच मान्य करतात. GST म्हणू नाकाय, डिमॉनिटायझेशन म्हणू नाकाय, हर हितून लोकांक मार बसलो. लोकां कडेन पयशे ना आनी लोक येतलो गो गोंयांत. कालंगुटान आनी एक मेजर एक प्रॉब्लम जाता म्हटल्यार ट्रॅफीक पुलीस. काम बरें करता पूण तूं पयशे जाल्यार तांकां तिंगा बांदोडकाचे स्टॅच्यूसीन वच, एक पावल मारले तुका मोटरसायकल स्टार्ट मारली तो तुका धरूंक लागता. लोक खूब आहा बट ह्यो लोक तुका बिजनस दिवपाचो लोक न्हू. बीच बोल्लेलो आहा पूण बिजनसाचो लोक कोण ना, पयशेय मोडपाचो लोक हिंगासर कोण दिसती पडना. तूं लायफ गार्डा बरोबर एक पुलीस दवरूप कंपल्सरी आसपाक जाय. कित्याक लायफ गार्डांक ते आयकना. काल पूर एका लायफ गार्डाक थिंगा मारलो तेणेन 8-15 जाणांनी. सो तेवूय तुका रिस्क घेवंक मागना. तेल वाडल्या आनी परतून कांदे म्हारग जाल्या, 150 रुपीज केजी जाल्या. तेका लागून कस्टमरय येयना, कस्टमरांक त्रास करता ट्रॅफीक पुलीस म्हणटा. गेल्या वर्सा मातशे बरे आसले, तेच्या आदल्या वर्सा आनी बरे आसले. ह्या वर्सा कांयच ना आमचे कडेन कस्टमर. आनी हांगासर पयले इलिगल एक्टिविटीज इतल्यो वाडलेल्यो आहा. तेका लागून गूड डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट म्हणजे ज्यो फॅमिली वांगडा पळय येताले ते आयज 80 to 90% बंद जाल्ले आहा. जे भायले घाटी पळय आहा ते चेन स्नॅचिंग करता, गॅस्टाचे बॅगां मारतात. गोंयान ट्युरिस्ट कित्याक येतलो? सद्याक सिजनाच्या टायमार आयज 27 आहा आमी. 27 आयज ट्युरिजम गाडयो पळय सगळ्यो, रेंटा कार थोड्यो घरां आहा, टॅक्सी घरां आहा, बिजनसूच ना. उत्तर गोंयांत कळंगूट दर्यादेग हरशीं पर्यटकांनी उपाट भरिल्ली दिश्टी पडटा. पूण अंदू कळंगुटे बरोबर मोरजी आनी आशवेच्या दर्यादेगांचेर उण्या प्रमाणांत पर्यटक येयल्ले दिसले. ह्या दर्यावेळांचेर चड करून रशियन पर्यटक येताले. शेख धनी एकूण परिस्थितीचेर कितें सांगतात पळयात. सनबर्ना खातीर खुबसो क्रावड येता. तो क्रावड जाल्यार आयज बिलकुल दिसना. तुमकां हांगाल्यान रस्त्यार येवपाक कनेक्टिविटी ना. आमकां एक रस्तो तरी दिवचो. देशा भायले पर्यटक दक्षिण गोंया परस चड करून उत्तर गोंयांत येतात. पूण हे खेपे दक्षिण गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर स्थलांतरितांचो उपद्रव आनी उणी सेक्युरिटी आशिल्ल्यान पोरू परसय उणे पर्यटक येयल्ल्याचें वेवसायिकांनी सांगलें. पळयात. न्यू इयर आनी क्रिसमसा विकेंड पडले तरी पासून क्रावड उणो. इंडियन येस जाल्यार भोंवताली बिचीचेर पार्किंग मेळनासलें. सो आनी क्रावड उण जाला. ते वयता हितून तालांव हेल्मेट घायना. तेंकां आनी येल्लो नंबर प्लेट चोयल्याकूच तालांव स्टार्ट जाता. आनी थॉमस कूकूय बंद जालो. सो फॉरेनरूय येवपाक सामकी उणी. आमगे रेग्युलर गेस्ट येताली हितून बसतात ती पासून. सेकंडली गेस्ट आयज हिंग सेफ ना. हिंग कोण टॅक्सी चोवन कोणाकूय नागयताय. इन्फ्रास्ट्रक्चर आजून डेवलप जालें ना. पार्किंग फॅसिलिटीज नाय, टॉयलेट फॅसिलिटीज नाय, चेंजिंग रूम नाय. आमच्या खबराकार मोरजे आनी कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार, संदीप कामुलकार आनी कोलवेच्यान रमेश नायक रावत.